प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 27 ते 32 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 27 to 32। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। पोटद्वार करूं न्हय अशें सांगलेलें आसा म्हूण तुमी आयकलां। तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारीन दोळे घालीत ताणें आपल्या काळजांत तिचे कोडे पोटद्वार केलोच म्हूण अपराधी। पातो खादारू तुजो उजवो दोळो तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो उमटून काड आनी भायर उडय। कित्याक तुजी आखी कूड एमकोडांत उडोवन घेवचे परस तुजे एकाच सांद्याचेर नाश जाल्लो तुका ओदीक बरें। आनी तुजो उजवो हात पातो करूंक तुका ओडून व्हरता जाल्यार तो कातर आनी भायर उडय। कित्याक तुजी आखी कूड एमकोडांत गेल्ल्या बदलेक तुजो एकूच सांदो बिगडलो जाल्यार तुका ओदीक बरें। घटस्फोती विशीं शिकवण। अशें सांगलेलें आसा, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दितलो जाल्यार पयले ताणें तिका घटस्फोतीचें पत्र बरोवन दिवचें। पूण हांव तुमकां सांगता, समोर तिचेर आड लग्ना संबंदांत जेतेल्यांची मात गजाल कुशीन दवरून जो आपले पत्नीक सोडून दिता तो तिका पोटद्वारीन जायशी करता। आनी कोण घटस्फोतीचें पत्र दिवन सोडलेले बायले कडेन लग्न जायत जाल्यार तो पोटद्वार आदारता। प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू दोन वस्तू आमकां शिकयता। एक तर म्हणल्यार पोटद्वारा विशीं आमकां शिकवण दिता आनी तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा जेन्ना कोण एक दादलो आनी बायल लग्न करता म्हणजे काजार जाता तेन्ना बाबणीनो खरेपणी एक क्रिस्ती काजार म्हणल्या त्या भाशेन हांव म्हणना दुसऱ्या धर्माचें लग्न, कित्याक क्रिस्तांव जेन्ना लग्न करतात तेन्ना एक घोव आनी बायल जेजू तांकां एक करतात। म्हणजे एका क्रिस्ती काजारान क्रिस्ती लग्नान तीन लोकांचो संबंद जाता, बायलेचो, गोरकाराचो आनी जेजूचो। आनी बाबणीनो आमी जाणो की जेजून जें एक केलां तो आमकां केन्नाच ते दोशी करचो ना, तो आमकां केन्नाच सोडचो ना। म्हणटच तो आतां एका बायलेक आनी एका गोरकाराक एक करता। म्हणटच एका बायलेक आपल्या गोरकाराक सोडून ओ एका गोरकाराक एका बायलेक सोडून आनी दुसऱ्या बायले कडेन दुसऱ्या मनशा कडेन काजार जावपाक हें जायना जेन्ना एक क्रिस्ती काजार जाता वा क्रिस्ती लग्न जाता। पूण भाव भयणीनो कितें घडटा, देव जाणो की लोक ही सजमणी खूब लोकांक ना म्हणून खरेपणी लोक जें जेजून केलां त्या काजारीच्या साक्रामेंता वरवीं त्या लग्ना वरवीं ती सजमणी ना म्हणून, कित्याक ताका ती सजमणी दिवंक ना। आयज पासून इग्रोज मातेन ती सजमणी दिवंक ना आजून पासून। फकत थोडे यादनीक फकत जेन्ना लोकांचें लग्न जाता त्या दिसा तिचो हाजीर आसतात मिसाक आनी तिचो लोकांक शर्माव दितात, त्या दादल्याक आनी बायलेक शर्माव दितात, सांगतात की अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय। पूण तेजे पयलीं तांकां मेळोन तांकां कसलीच सजमणी दिवंक नासतना रावल्या म्हणून भाव भयणीनो आतां कितें जाता, लोकांक हो हानीमून जाल्या उपरांत ती आतां हो संबंद कसो तो साक्रमेंत कसो तो देवान तांकां एक केलें आनी ही सजमणी ना म्हणून आतां कितें घडटा, लोक आतां आपल्या बायलेक सोडटा, बायल आपल्या घोवाक सोडटा आनी दुसऱ्या दादल्या बरोबर आनी दुसऱ्या बायले बरोबर संबंद दवरता। आनी भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां सांगता की जो कोण लग्न करता आनी त्या उपरांत आपली बायलेक सोडटा आनी दुसरे बायले कडेन काजार लग्न करता तो आतां पोतवार करता। आनी जी बायल ह्या दादल्या बरोबर लग्न करता ती पोतवार करता। म्हणटच भाव भयणीनो ही शिकवण जेजून दिल्या जाल्यार हें सोच जाल्यार आमकां कळोन येवंक जाय की आमी खरेपणी आमच्या गोरकाराक आमचे बायलेक आमी लग्न करचे पयलीं आमी तांकां खरी वळखना जाल्यार आमी लग्न करूंक ना जाल्यार बरें केलें आमी। कित्याक भाव भयणीनो एक पाटी लग्न केलें, एक पाटी आमचें काजार जालें,
आता भाव भयणीनो आमच्यान आमच्या गोरकाराक आमचे बायलेक सोडूंक जायना, आमच्यान सोडूंक जायना. कित्याक जेजू सांगता जो कोण आपले बायलेक सोडटा वा आपल्या गोरकाराक सोडटा आनी दुसरे बायले बरोबर दुसऱ्या गोरकारा बरोबर संबंध दवरता तो पोदवार करता. म्हणटच भाव भयणीनो जो कोण पोदवार करता आता ताच्यान कितें करूंक जाता. ताणें आतां एके बायलेक वा एका गोरकाराक आतां तिचो सोडलो, दुसऱ्या बायले कडेन दुसऱ्या गोरकारा बरोबर संबंध दवरलो. आतां तें सगळें आतां मिक्स भाजी जाली, सामकें कॉम्प्लिकेट जालें. आतां भाव भयणीनो ही सजमणी आमकां ना म्हणून आमी आमच्या जेजूक सोडूंक जायना, कित्याक जेजून तें एक केलां. आनी ह्या वरवीं भाव भयणीनो आतां जो कोण पोदवार करता आतां खरेपणी पातकान बुडून रावता ताका आतां तिची सुटका मेळपाक एकदम आगोट. आनी भाव भयणीनो ही सजमणी दिवंक ना म्हणून आतां भाव भयणीनो खूब त्रास ह्या फॅमिलीन घडटा. पूण भाव भयणीनो दुसरी गोष्ट म्हणल्यार समजा एक लग्न जालें आनी एके बायलेक वा एका गोरकाराक ती सजमणी नासली जाल्यार आतां भाव भयणीनो कितें करचें पडटा. आतां भाव भयणीनो थंयसर वचोन देवाचें उतर सांगून तांकां तांची सजमणी दिवन जेन्ना त्रास जाता खंयच्या कोणाच्या लग्नान ही सजमणी दिवन आमकां तांकां कितें सांगपाचें. ही लग्न फकत दोगांचें न्हय पूण जेजू आहा म्हणून. आनी हें ती सोडीत जाल्यार ती आतां सासणाच्या सासणाक जेजूचे पयस वेतात म्हणून ही सजमणी तांकां दिवपाक आनी एकामेका बरें मोगान एकामेकाक बोगसणें दिवन आतां आपलें जिवीत परतून सुरवात करूंक ही सजमणी दिवपाक हें शिकोवपाक एकदम गरजेचें. पूण भाव भयणीनो चड वस्त व्हडली म्हणल्यार आमी लग्न करचे पयलीं आमकां ही सजमणी काजाराच्या साक्रामेंताची कशे भाशेन आमी आतां जेजू वरवीं एक जाता आनी आमच्यान आतां एकामेकाक मोगान आनी कसले त्रास आसत जाल्यार आमी एके भाशेन काजारी मनशां जावन हें मोगान जिवंक कशे भाशेन आमी तें जिवंक जाय तें ही सजमणी दिवपाक एकदम गरजेची. आनी देखून भाव भयणीनो जेजू आयज म्हणटा जो कोण आपले बायलेक सोडटा, जो कोण आपल्या गोरकाराक सोडटा तो आतां आनी दुसरे बरोबर लग्न करता तो पोदवार करता. हें जेजूची उतरां ही हांव सांगिना, हें सत्य आमकां कळोंक एकदम गरजेचें. म्हणटच आमी आतां आमच्या काजारी जिवितांत आमी चिंता जाल्यार आमचे बायलेक सोडपाक आमच्या गोरकाराक सोडपाक आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया. आमी जेजू कडेन या. जेजू आमचो सांगाती, तो आमकां केन्ना सोडचो ना. जेन्ना तो आमचे बरोबर आहा तो आमकां ती घोटाय दिता, आमकां जाणवाय दिता, आमकां धीर दिता. आतां परतून आमचें काजारी जिवीत गोड जावपाक ताजे पासत आमी आयज मागणें करुया. पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचें बोगसणें मागून हें चिंतना आमी आमच्या मनान घेतली जाल्यार ही चिंतना आमी पयस दवरया. आयज तान आमी देवाचें बोगसणें मागून एकामेकाक मोगान आनी आमच्या जेजूच्या मोगान आमी जिवंक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.